प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या मुखार जीं वाचपां आसात तीं भरवशाचीं वाचपां, तेच बरोबर हो भरवसो जोडपाक कितें करपाक जाय ताचे विशीं. हाचे पयलें वाचप नाहूम प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. नाहूम म्हणटा तो धाकटोसो प्रवादी. फकत 3 हावेसवर ह्या पुस्तकाक आसात. आनी नाहूम प्रवाद्याच्या पुस्तकांत जें बरयल्लें आसा तें म्हणल्यार इज्रायलाचें जैताचें गीत, द विक्ट्री सॉंग. आनी जैताचें गीत कित्याक? परतून तांकां बाबिलोनियांत परतून आयिल्ल्या उपरांत हो संदेश तांकां. जाल्यार शारांत सगळे तरेचें वायट आसा. शारांत वीट येता, मेल्लीं मोडी पासून पडलेलीं आसात, भिरांत आसा, झुजाच्यो वस्तू सगल्यो दिश्टी पडटात, तोरसादी दिश्टी पडटात, घोडेस्वार दिश्टी पडटात, झुजाक वेतात ते झुजारी दिश्टी पडटात, आनी मेल्ले मनीसूय आसात. पांय घालपाक सुवात ना तसली गत तांचेर आयिल्ली. तर असल्या वेळार सगळे वाटेन भिरांत. आनी हे भिरांतीन कितें करचें, कोणाक उलो मारचो हें हे परजेक समजना तसली गत आसली. जेन्ना आसिरियेचो राजा येवन ह्या इज्रायलितांक धरून निर्वाशी करून घेवन गेलो, मारून उडयले जायते जाणांक, झूज करपाक मुखार चल्लेले तांकां. ह्या पासत ही सगळी भिरांत ह्या इज्रायलांत पडलेली. तर उगडास करता नाहूम प्रवादी तांकां की असलें जें जाल्लें आसा थंयसर कोण येतलो साल्वार करपाक. देवा बगोर तें आनी कोणाच्यान जायना. ह्या पासत आयचें आमचें जबाब गीत आमी गायलां तें मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. आयज जो जबाब आमी घेतला तो स्तोत्रांतलो न्हू, पूण दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकांतलो 32वो हावेसवर. आनी हें आयचें वाचप वो आयचो हो जबाब गीत जें आसा दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकांतलें 32वो हावेसवर जो आसा तो सगळे आयज जे कोण पॉलिटिशन्स आसात, जे कोण पंचायतीच्या इलेक्शनाक बसतात तांणी वाचपाक जाय. कित्याक हें वाचल्या बगोर आमची मत जाग्यार येवची ना. हे सगळे आमदार मंत्र्यांनी वाचपाक जाय जे लोकांक भिवपाक भोंवतात ह्या दिसांनी, वो पुलीस फोर्स जो उजार करतात, वो वेगवेगळे तरेच्यो धमक्यो दितात, लोकांचीं घरां मोडटले म्हूण सांगतात, आनी हे भाशेन बांदून दवरतात लोकांक. तांणी हें वाचपाक जाय. मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. तुमी जर तर असल्या कोणाकूय अडकतात जाल्यार हें घेवन वचून दियात ताका, वा तेचे मुखार वाचात. बऱ्याक पडटलें तांकां तांचें जिवीत सांबाळूंक, नाजाल्यार तांच्या जिविताचें निसंटोन लागीं पावलें. पवित्र पुस्तक सांगता, हांव सांगना. जाल्यार नाहूम प्रवाद्यान खेरीत भाशेन हें सगळें सित्वासांव तांचें जें आसा तातूंतल्यान कोण भायर काडटलो तो देव भायर काडटलो. आनी देवाशी जीं कोण येतात तीं सांडची ना हो संदेश करीत भाशेन दिता. जाल्यार हो भरवसो घेवपाक भाव भयणीनो आयज आमकांय गरज. आयज आमी जायतीं जाणां खूब भियेल्लीं आसात. आयज आमकांय जायते जाणांक वीट आयिल्ली आसा. आमच्याच गांवांत सगळीं मेल्लीं मोडी कशीं दिसतात, सगळें निसंटन कशें दिसता, सगळे तरवारी आनी घोडेस्वार सगळे झुजाक पेटलेल्या भाशेन दिसतात. ही एलिसांवा पासून चलता आसतना. तर असल्या वेळार विस्वास कोणाचेर दवरचो? जे कोण मनशांचेर वो पदवेचेर, आमदारांचेर, मंत्र्यांचेर विस्वास दवरून मुखार सरतात पडटलेच, खरेंच पडटले. पूण जो कोण देवाचेर विस्वास दवरून मुखार सरता केसोच पडचो ना. तांकां हारूंक कोणाच्यान जावचें ना, वो तांच्या काळजान जें बरेपण आसा तें काडूंक कोणाच्यान जावचें ना. तर ह्या पासत जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान सांगलां, म्हजो पाटलाव करप म्हणल्यार कितें? तुजो खरीस उखोल आनी म्हजे फाटल्यान यो. आनी अशें जरी तर करतलो ही भिरांत पयस वेतली, तुका जैत मेळटलें. जें नाहूम प्रवादी वो नाहूमाच्या पुस्तकान आमकां खेरीत भाशेन हें विक्ट्री सॉंग मेळटा, तें जरी तर तुजें जातलें जाल्यार पयली सुवातेर तुकाच ना म्हूण. तुजेच भितर जरी तर तूं पडयता जाल्यार हारतलो. हांव, म्हजें घर, म्हजो रस्तो, म्हजें इलिगल बिजनस, म्हजीं मनशां, म्हजो जॉब हें जरी तर पडोवन भिरांतीन तांकां जाय तें करता जाल्यार जिवीतभर फटवतलीं.
असलीं आसात आमचे मदीं जायतीं जाण भाव भयणां जे आपल्या जिविताक फटवलेलीं आसात. आयज तांच्यान दुसरे भाशेन उलोवपाक जायना, ओ जे कोण पदवीन आसात तांचेर आड वचूंक जायना. नाका तांकां जायत्यो वस्तू करूंक, पूण तें करिनासतना रावपाक जायना. दे आर ट्रॅप्ड. ह्या पासत जण एकल्यान आपणाकूच ना म्हणप हें गरजेचें. सो म्हजेच भितर हांव पडयतां, म्हाकाच पडयतां, म्हजेंच पडयतां, ताचे बलदेक भायर पडे, पयस पडे, दुसऱ्यांक पडे. दुसरीं मनशां जीं कश्टावतात तांकांय सोडवणेची गरज आसा, तांकां पडे. तांच्याहून आनीक पार पडे, देवाक पडे. आनी जो कोण देवाशी पडयता आनी दुसऱ्यांक पडयता ताच्यान हार पडली जाल्यार पासून तातूंत आपणाचें जैत समरपाक जाता. कित्याक प्रमाणीकपणान जियेला हांव, कित्याक हांव कोणाच्या मुखार म्हजी मान भागोवंक ना, कित्याक हांव देवाचे वाटेन रावन झुजलां. ह्या पासत मान भागोवपाक नाका, फुडें वेतलो. जाल्यार भाव भयणीनो, जो आतां नियाळ करता हांव, ह्या दिसांनी करीत भाशेन आमच्या पंचायतीच्या इलेक्शनाक लोक तयार जाता आख्ख्या गोंयांत, तेन्ना सगल्यांनी हो नियाळ करपाक जाता. आनी आनीक एक फावटी उगडास करया, दुसरे समर्थीच्या पुस्तकांतलें 32वा विस्वर, ड्युट्रॉनॉमी 32, हें सगल्या उमेदवारांनी, आमदारांनी, मंत्र्यांनी आनी जे कोण वेगवेगळे तरेन ह्या एलिसांवान बुडलेले आसात तांणी सगल्यांनी हें वाचचें, तांकां सगल्यांक हें पावचें. आनी आमी सगलीं देवाचे वाटेन रावून हें जैत मेळोवंक. म्हणगेच आपणाचोच जीव जो कोण राखूंक सोदता तो आपलो जीव ओगडायतलो, आनी आपलोचो जीव कोण ओगडायता तो जोडटलो. हिंगा मातशें जायते फावटी आमी चुकीचें समजता. आपलो जीव ओगडावप म्हणल्यार स्विसायड करप न्हू. आपलो जीव ओगडावप म्हणल्यार दुसऱ्या मुखार तुवें खाला पडप न्हू. म्हजे खातीर म्हणटा तें एकदम गरजेचें. जेजून म्हणलां म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो आपलो जीव सांबाळटलो, बेश्टोच जीव ओगडायता तो न्हू. म्हणटच जिविताचेर कितेंच आड वचूंक दिवंक जायना. आमचो जण एकल्याचो जीव राखूंक, आमच्या जण एकल्याच्या जिवाक जें कितें लागता तितलें राखूंक आमकां सगल्यांक आपयलेलीं आसात. आनी हें करता आसतना आमी जेजूच्या हाताक धरून मुखार सरून ताचो खुरीस आमचेर घेवन आमी तें जैत मेळोवंक जाता. ह्या पासत आमकां ही घोटाय दिवंक ह्या आल्ताराचेर ही मिलाग्र आतां नव्यान घडटा. सादो उंडो आनी सोरो जो आसा जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. व्हडांतली व्हड मिलाग्र, हाच्याहून व्हडली मिलाग्र ना. ही मिलाग्र जरी तर आमी समजून आमच्या जिविताक घेतली जाल्यार आमचो गांव राखपाक, आमचो घोराबो राखपाक, आमचे रस्ते आनी आमची घरां राखपाक देव मिलाग्र करतलोच. होच विस्वास धरून आमची जण एकल्याची भेटवणी करुया.